नमस्कार. आम्ही असं सोनार सत्तरी आणि सावड्ड्या तारीच्या मदीं आणि म्हादयच्या कांठार आसात आणि तुमचे म्हाका पळोवंक शकता तुम्ही फाटल्यान रेवेचे ढिगाचे ढीग काडलेले आसात. हांगासर पळोवंक गेल्यार कांय दिसा पयलीं एक ट्रक धरलेलो आणि त्या ट्रकाचे ट्रक धरूनय आतां 8 दीस 15 दीस सुमार जाले आसतले, तरी पण हांगा बिंदासपणे रेतीचे काम आहा ते चालू आसात. आमी आतां कांय टायमा पयलीं हांगा सकाळीं येयले जाल्यार हांगासर 10 एक लोक हांगासर रेंव काडपाच्या कामांत व्यस्त आसलो. जेन्ना आमी कॅमेरा ऑन केले तेन्ना ते आपोआप पळपाक लागले. तुम्ही तर पलतडी पळोवंक शकतात की कितलीशीच रेंव काडलेली आहात लोकांनी. आणि दुसरे मेन गजाल म्हणजे मेन रोडा वयल्यान हांगा पर्यंत एक असो रस्तो तयार केल्लो आसा की त्या रेवेचे ट्रान्सपोर्टेशन जावचें म्हणून असो एक रस्तो तयार केल्लो आसा की हांगा कसलो ट्रक येवंक शकतात आणि ती रेंव व्हरोंक शकतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारान रेवेचेर बंदी हाडूनय म्हादयच्या कांठार जी रेंव चालू आसात हे पळोवपाक अजब दिसता. कारण सत्तरीन जी सरकारी यंत्रणा आहा हेचें कितेंच नियंत्रण ना काय अशें दिसतात. आणि जर अशें कितें जालें जाल्यार गेल्या वर्सा एक सांगपाचें म्हणजे एक हांगा सावड्ड्या सत्तरीत हांगा एक रेंव काडटनाच एक होडी उलटोन एक बायलेक मरण पावल्लें आणि तें आसून त्या टायमार सरकारान सगळी रेंव काडपाची बंद केली. पण जेन्ना हो दुसरो सीझन सुरू जालो तेन्ना आतां परत मोठ्या प्रमाणात रेंव काडपाची सुरू जाल्ली आसात आणि सरकारी यंत्रणा आहा तेचेर कितें तेंचो नियंत्रण ना. तुम्ही पळयतात GNH.